Are we ready, brother? बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सुर्गींचे बापा, केदें व्हडलें बाग ही आमकां आयच्या दिसाक प्रत्येक वेळा जेजूच्या एकवटान आमी तुका वाखाणच्याक, तुका पोरणी पाठ करच्याक, तुका आर्गां दिवच्याक, दिन वाचच्याक आनी आमचें जिवीत सगळें जेजू सवे तुका भेटोवच्याक. जेजू, तुजो इतलो मोग आमकां अणभवूंक मेळ्ळा की आमी उदिकान उदीक तुज्या मोगान घडोवन येता आसा. हें तुजें देणें आमकां, पूण आमचें आपलेंपण आसा पळय तें आजून थंयसर आसा. तें सगळें नपयत जावंक आमी प्रयत्न करीत आसा, पूण हो प्रयत्न फकत तुजे कृपेन, तुज्या आदारान, तुजे मजतीन आमकां करूंक जाता. प्रत्येक वेळा, प्रत्येक सुस्कारान सगळीं आमची चिंतना भावना चाल तुजें सोन उपजोवंक हें देणें आमकां फावो कर. आपलेपणांतली आमकां भायर सरूंक जाय. तूं आमचे भितर जियेताय, तूं आमचो मूळ जावन आसाय, मास जावन आसाय, तरी पूण आमी ते भाशेन खूब फाटीं जियेना. ह्यो आडखळी आमचे मदीं आसात त्यो आपलेपणाच्यो त्यो काडून उडय आनी आतां आमी अदीक हे तयारीन तुज्या एकवटान रावच्याक आख्खो दीसभर आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमकां मदत कर. कृपा दिलेली आसाय ते कृपेन बरोवन आमी आमचो जो खर्च कोत्तेल्या तो फळादीक जावं दी. हो मोगाचो खर्च, कित्याक आमकां आपलेपणांत आनी रावंक नाका, तुज्या देवपणांत आमचें जिवीत सारूंक जाय. सगलो गोत सगळ्या सुस्कारांत तुज्या एकवटान रावंक जाय. भयणीन आनी भावनो, आमचें कोंत घेवन आतां प्रत्येक मणी आसा तो जावन आसा एक सुस्कार. सुस्कार घेतना पांयाची बोटां आसा ती सुद्दां तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. तर आमी भरोन आयली सुस्कार भायर सुटून वयतान सकयल आमी भायर काडटा. हे भाशेन खोलायेन आमचो हो सुस्कार घेवया. पूण सुस्कार जावन आसा तातूंतल्यान आमकां जिवीत मेळटा. जेजू जावन आसा तें जिवीत आनी तो आमकां जिवीत दवरता. आमची कूड मोन आनी ओतम्यान तो आमच्या येवन आमकां आपलेपणांत न्हय पूण ताच्या देवपणांत एकवटोन दवरता. तर आमी आतां ताका एकवटोन रावया. सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान सगळी आमची चिंतना भावना चाल आठवणी मनोभव जे आसा तितलें आमी भायर काडया. हें सगळें भायर काडून ताचें दवरलें की ना तो तर रोखडेच नितळ निर्मळ करता. कित्याक ह्याच पासत तो आमचे पासत मेलेलो आसा. आमची पातकां आमचें आपलेपण सगळें काडून व्हरच्याक आनी आमकां देवपणांत देवाची भुरगीं कशीं जिवोवच्या ताचे खुशे प्रमाणे. तर हे परी आमचें जिवीत आतां सारया. जेजूच्या एकवटान आमी जियोया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन आयली, जेजू 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 म्हणून सुस्कार आमी भायर सोडया. परतून सुस्कार घेतना आमी जेजून बरोवन येता. तर ताच्या एकवटान आमी बरोवन येवया आनी जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. जेजू 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 हें सोडी नाकात. कसलीय चिंतना कसली भावना येवनी, ताच्या नांवान तें भायर काडीत रावया. तातूंत त्या चिंतनांनी वेचनी चिंतना जेजूशी हाडया. हे इतलें आमी करून आमचे वस्तूंक जाय तर जाल्यार बाकीचें तो करून दितलो आमकां. आपलेपणांतली तो आमकां काडून उडयतलो.
जेजू आमचे सवे रिगून रावता सुस्कार भायर सुटना आमी जेजूच्या नांवान ताका रिगून रावता सगळें ताचे सवें दवरता हे परी आतां ताचे सवें रिगून रावतना हो मनोभव आमी पत्करया जो बावतिस्ताचो तो वाडत वचूंक जाय सुस्कार भितर घेतना हांव उणो जायत वचूंक जाय सुस्कार भायर सुट्टना हे परी ताचे सवें रिगून रावतना हो मनोभव आमी पत्करून ताच्या एकवटान रिगून रावया आमचे दोळे आमचो सुस्कार जेजूचेरूच आमी थिरावया कसल्योय ताळणी येवनी चिंतनाच्यो भावनाच्यो येवजण्योच्यो सगल्यो जेजूच्या ताब्यांत करून तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया जेजू वाडत गेलोलो आसा आतां आमी ताचे कुडीचे सांदे तशे भशेन सदांच आहा पूण ह्या मागण्यांतल्यान आतां आमी अदीक खोलायेन सांदो कसो हांव जियेतां वो सांदो कसो जियेता एक चाकोर कसो सायबीण मायेन आमकां वो मनोभव दिलोलो आसा हांव चाकोर जावं म्हजे सवे तुजे उतरां पडवे देवाची येवजण हे पोरणी ती पाळ्ळी आमी तिची भुरगीं तेच भाशेन पाळया आख्खें खोंत भर आतां आमी तिच्या मागण्यांत तिच्या मनोभवांत आमी जेजूच्या कोठान रिगून रावया भितर सुस्कार घेतना जावं म्हजे सवे तुजे उतरां प्रमाणे सुस्कार भायर सुटना हांव चाकोर हांव सर्वेस्पराचो चाकोर कोणाचोय न्ही सर्वेस्पराचो चाकोर
जेजूच्या जिवितान हांवें आतां बूड मारलेली आसा. हांव सुस्कार भायर सुटना, हांव मोत्तां आपलेपणाक आनी ताचे सव्वे हांव पुनर्जिवन जाता. ताच्या जिवितान हांव बरोवन येता. पावलून अशें म्हणलें, हांव जिवो ओ मोरो, हांव क्रिस्ताचो. तर हांव मोत्ताना क्रिस्ताचो, हांव पुनर्जिवन जातना क्रिस्ताचो. ताच्या एकवटान हांव रावलोलो आसा न्हय. तर हे परी हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सगळें जियेता. ताच्या एकवटान म्हजें जिवितांत हांव जियेतां. ताचे कुडीचो सांदोळ कसो हांव जियेतां. आनी हे परी जेजूच्या जिवितान हांव बूड मारून जियेता म्हणून तो बापाक एकवटान आसलेलो. बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवन जेजूच्या बापायच्या एकवटान जेजू सगळें आमी जियेता. तो ताका एकवटोन ताचे सगळें बापाक एकवटोन रावया. जेजूचे सगळें ताचो पवित्र आत्मो बापाचो आनी ताचो पवित्र आत्मो ताचे सगळे मागणी बापाक उबारतालो.
तर आमी त्याच पवित्र आत्म्याच्या मागण्यान बाप जेजू सगळें बुजवता तें बापाक कुबारलेलें तातूंत आमी आतां भाग घेवया आनी हो वेळ त्या पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांत भाग घेवया. आनी शेकी जेजूच्या एकवटान आमी आतां आसा तर सुस्कार घेतना जे म्हणून पांयांची बोट आसा सुतान तकली मेरेन बरोन येवया जू म्हणून सुस्कार तकलेतान पांय मेरेन आमी सुस्कार भायर सोडया जेजूच्या नांवांत ताका चिटकोन रावन आमचें जिवीत जियेता तें अदीक आनी अदीक आमी खोलायेन जिवया. आनी जेजूच्या कोटान आमी आसा जेजून आमकां मागणी दिलेली आसा आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी मागणें कोत्तना कोण मागणें कोत्ता जेजूच आमचे सगळे मागणें बापाक उबारता आनी आमी तो ताका एकवटून आसा जाल्यार आख्खे मनशाकुडूय आमचे सगळे बापाक जेजू सगळे एकवटून आसा आनी मागणी आमी ताका उबारता
सगळे मनशाकुळाक देवाच्या भुरग्याचें जिवीत जिवंक इकुरपा मेळच्याक आतां आमी म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, देवाची कृपा आमकां सदांच आसा आनी कृपेन आमी ताका सहकार करूंक जाय. आमचे वस्तुंकी जायना, पूण आमी तोकस घेवंकूच जाय. तोकस घेना जाल्यार ताचें जिवीत आमचें सगळें जें घडोवन आयिल्लें आसा तें आमी अणभवचें ना आनी दुसऱ्यांकूय तें दिवंक जाय. तर आमचे मदें एक शिस्त आसूंकूच जाय, सगळें शिस्तीन करच्याक. तेन्नाच की ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक अणभवंक मेळटलें आनी तांच्याय मदें तेच भाशेन शिस्त तयार जातली. आमी स्वतंत्र आसा, पूण हे भाशेन आमचें जिवीत जियेलें की आमच्यान खूब वस्तूंक हाजीर जावन संवसाराच्या तारणा पासून जेजू सगळें आमचें जिवीत सारूंक जाता. मागणी जावं, कित्याक सगळोच आमी जेजूच्या एकवटान आसा म्हणून मागण्यांनूच आसा आनी मागण्यांत रावतना आमी सगळो वावरूय कोत्ता, तर हे भाशेन कामूय आमचें मागणेंच जावंक लागता. आतां आमी ताच्या जिवितान आनिकूय खोलायेन बूड मारया. ताच्या जिविताचे घडितां 20 आमी निवडलेलीं आसा तेरसांतल्यान. ती आतां आमी आपणायतना बाकीचें सगळें तो आमचें सगळें घडोवन हाडटलो आनी आमी तें पळयतल्या हळू हळू. आतां आमी तेरसान भाग घेवया. मिस्तेर आसा, घडितां आसा, ती पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आसा. तो तें पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमी उच्चारलें म्हणटच तें आमचें सगळें रुजून जेजू आमचें सगळें उदीक जिवंत जावन जिवाळ जावन दुसऱ्यांक अणभवंक मेळटलो. हें आमी नको, पूण तो करून घेतलो. आमी ताका एकवटान रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सतमानता देवाक, सोर्पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो, आंकवार मरियेंत जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें गोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर्पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्यान बसला, थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मोतसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बरवासो, प्रिती मोग, हे ओत्मीक गूण आमकां बापान जेजू सगळें दिलेले आसा आनी जेजू सगळें आमी ते लागू करून जिवंक जाय. तर पवित्र आत्मो आमकां ते घडोवन हाडूंक शिकयतलो. पूण आमी भाग्यो सायबीण माय कडेन, भाग्योन फ्रांसिसा कडेन, भाग्योन तिनासा कडेन, भाग्योन जुजेवा कडेन, सगळ्या सांता भक्तां कडेन मागया आमचें जिवीत खोलायेन ह्या 3 देण्यांनी जिवोवच्याक. जेजू सगळें. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
Romanमध्ये कृपेन बोललेले सर्वेस पोचठाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू Baigin Marie Devachi Mai, Amopia Kati Vinati Kor, Atanium Chamanai Chavade Ramen. Romanमध्ये कृपेन बोललेले सर्वेस पोचठाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू Baigin Marie Devachi Mai, Amopia Kati Vinati Kor, Atanium Chamanai Chavade Ramen. Romanमध्ये कृपेन बोललेले सर्वेस पोचठाय सावस्रामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू Baigin Marie Devachi Mai, Amopia Kati Vinati Kor, Atanium Chamanai Chavade Muima Ramen. bapak kani buta kani buitrot myang Adi Atani Sada Sada Kalamen. 5 suntosaचे mister. Poilo suntosaचो mister. Anquar Marek Gabriel दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाची चड उपुरबायेचे सर्वेस्पो तुजे सोबे आसा. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्यात तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं Amso dispoto igdai sai samkandi ani ami amche chuklala muksitao tushis amchi patka mogos ani amka tanen podon diunaka pun waitantli amka niwar रमांमध्ये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू Baigin Marie Devachi Mai Amopia Kati Vinati Kor Atani amcha mannecha vede ramen मोहिमा बाप्पा खानी बुता खानी पवित्रोत्म्यांग Adi Atani Sada Sada Kalamen ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोसम कामची पातका निवारम कायम कोणाचे उच्चांतली वर्सका सुगरात्म्या बोकुरून चड गरज असलेल्या दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पळयत आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें ओस्तोऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे खुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Amso dispoto igdai sai samkandi ani ami amche chuklala muksitao tushis amchi patka mogos ani amka tanen podon diunaka pun waitantli amka niwar रमांमध्ये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू Baigin Marie Devachi Mai Amopia Kati Vinati Kor Atani amcha mannecha vede ramen मोहिमा बापाक आनी बुताक आनी पवित्रोत्म्यांग Adi Atani Sada Sada ओ Kalamen म्हजे मोगाचे जेजू Bogosam Kamchi Patka Nivaram Kaim Konaच्या उच्चांतली वर्सका सुगरात्म्या बोकुरून चड गरज असलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खावणीत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Amso dispoto igdai sai samkandi ani ami amche chuklala muksitao tushis amchi patka mogos ani amka tanen podon diunaka pun waitantli amka niwar रमांमध्ये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू Baigin Marie Devachi Mai Amopia Kati Vinati Kor Atani amcha mannecha vede ramen मोहिमा बापाक आनी बुताक आनी पवित्रोत्म्यांग Adi Atani Sada Sada Kalamen ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोसम कामची पातका निवारम कायम कोणाच्या उच्चांतली वर्सका सुगरात्म्या बोकुरून चड गरज असलेल्या. चौथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Amso dispoto igdai sai samkandi ani ami amche chuklala muksitao tushis amchi patka mogos ani amka tanen podon diunaka pun waitantli amka niwar रमांमध्ये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू Baigin Marie Devachi Mai Amopia Kati Vinati Kor Atani amcha mannecha vede मोहिमा ramen बापाक आनी बुताक आनी पवित्रोत्म्यांग Adi Atani Sada Sada ओ Kalamen म्हजे मोगाचे जेजू Bogosam
आमची पातकां निवार आमकां कायमपणाच्या उशांतली वर स्वर्गांत सगळ्यांत बोकरून चड गरज आसल्या. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरच्यो ठाय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. वैगून मारी देवाची माई आमोप्या खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्याक बूक करून चड गरज आसलेल्या. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मात्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक आवाज ताळो गाजलो, ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरच्यो ठाय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. वैगून मारी देवाची माई आमोप्या खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्याक बूक करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरच्यो ठाय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. वैगून मारी देवाची माई आमोप्यां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्याक बूक करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकदां आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरच्यो ठाय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. वैगून मारी देवाची माई आमोप्यां खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्याक बूक करून चड गरज आसलेल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात.
जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगडायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेत सुदैन सुदैच पूज जेजू. बैगून मारी देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चळगळ आसल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरपुची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी ताणें जेवण जातूच पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगडायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेत सुदैन सुदैच पूज जेजू. बैगून मारी देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चळगळ आसल्या. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता ल्यूक 22:40-40-45. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिशा सुशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगडायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेत सुदैन सुदैच पूज जेजू. बैगून मारी देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चळगळ आसल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगडायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेत सुदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. बैगून मारी देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चळगळ आसल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राज पाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोड एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटे तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताचे उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले,
जुदेवांचे राजा नोमान तुका आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एकदां सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बलले सर्वीस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदत सुदैव पूज जेजू मागीर मारी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी बुताक आनी पवित्रोत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली वर्सगा सगळ्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जो हांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एकदां सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदत सुदैव पूज जेजू मागीर मारी देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी बुताक आनी पवित्रोत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातली उज्यांतली वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40-6 जेजू खुर्सार मोत्ता जेजून व्हडल्या उद्गार सोडलो आनी म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एकदां सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बलले सर्वीस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदत सुदैव पूज जेजू मागीर मारी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी बुताक आनी पवित्रोत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक 5 ओर्काचे मिस्तेर पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्साद मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वात पळयात आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एकदां सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदत सुदैव पूज जेजू मागीर मारी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातली उज्यांतली वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा मार्कू 16:19 आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एकदां सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदत सुदैव पूज जेजू मागीर मारी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार मोहिमा आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातली उज्यांतली वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो ओर्काचो मिस्तेर
जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. दोन इतिहास 2:2 अवचितूच जणजणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें गोर भरलें. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तुशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठायस हांव श्रमदत सुदयन सुदय चुपूत जेजू. बायगीन मारी देवाची माई आमोप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार मम्मा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाची उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठायस हांव श्रमदत सुदैव आनी सुदैव चपूत जेजू. बायगीन मारी देवाची माई आमोप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाची उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यान. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणान दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल जे पांयां तोडा आसलो चोंदरी तिचे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगसितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठायस हांव श्रमदत सुदयन सुदैव चपूत जेजू. बायगीन मारी देवाची माई आमोप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाची उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यान. नोमान राणये काकुची माई तूच के आमचे जिवीत अमृत आनी बरो वसो आमी पोडेशी हवेची बालकां तुका उलो मारतांव. हे दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थांव. आमचे दोयाल शरांतली तुजी काकुची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारी ह्या पोडेसा उपरांत सपूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजू बासायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. तेवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेची भोव पवित्र उजाळचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोशें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बो कोणवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवां शार हांव येतां तुजे वेंगेन. ए आंकवारी म्हजी माये हांव येतां तुजे सुरशी तुजे मुखार हांव उबो जातां. हांव पातकी आनी दुखीवंत. ए देवाच्या पुताची माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुर्णेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्त पवित्र नांव ताचें.
ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेची पिणकेत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दत्तल्यांक दुस्पडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटीता. इनोळख्यांक कूंच सुबारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे दाणींनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकामी हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक तांची संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. भयणीन आनी भावनो, जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत आतां आमी सारलेले आसा. ताका एकवटून आसा, ताच्या जिविताच्या गोडितांचेर आमी नदर मारलेली आसा. ताका आमी हे परी आपणावंक लागल्या. खूब तो आमकां दाखयतलो, शिकयतलो. पूण ह्या वेळार आतां आमी ताचे सोबे आसा, तो आमचे सोबे आसा आनी तो आमचे सोबे सगळें कोत्ता. तर आमच्या दोळ्यांनी, आमच्या तोंडांतल्यान, आमच्या हातांनी, आमच्या पांयांनी तो सगळो वावर कोत्ता. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे, जशे आमचे सांदे कुडीचे आमचें सगळें कोत्तात, तेच भाशेन आमी ताचे सोबे रावन कोत्ता. ही कृपा तो आमकां दीत आसा. ती कृपेन उदीक उदीक बरोवन आमचें जिवीत तोच बदलून काडटलो. ताचे सारकें तो कोत्तलो. आतां आमी हे पवित्र भोजनी वेळ सारतना आमचे दोळे ताचे थिरावया. आमी पळयता खरी, पूण तोच आपणाक पळयता आनी तोच आमकां पळयता. हे भाशेन ताच्या जिवितान आमी सारकी एक जावन जियोंक लागता. ही कृपा आमी आतां उदीक आनी उदीक आपणावया. ताचे सोबे आमचें जिवीत सारया. तो बाकीचें सगळें करून आमचे सोबे घडटलो. जशे भाशेन सायबीण म्हणलें, हांव चाकोर जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरां पोरणे. ताका आमकां प्रत्येकाक खेरीतपणी ताच्या जिवितान आसा तें खेरीतपण घडून हाडूं दी. आमेन. येयात नमस्कार कोरा, येयात नमस्कार कोरा, येयात नमस्कार कोरा सोम्याक. येयात नमस्कार कोरा, येयात नमस्कार कोरा, येयात नमस्कार कोरा सोम्याक. येयात नमस्कार कोरा.
দেয়াত নমস্কার কোরাত सोम्या. मोगळा जेजू, सगल्या म्हज्या काळजान, सगल्या म्हज्या जिवाच्या बळान, सगले म्हज्या शक्तीन आनी सगल्या म्हज्या मनान तुका हांव जेजू साश्टांगी पडून नमस्कार करता. तुजो मोग हांव अदीक आनी अदीक अणभवता. जितलो म्हजे आपलेपणांतलो हांव भायर सरोन तें तुका ओपून दिवन तूं म्हाका तातूंतली सुटका दिताय आनी म्हाका अदीक आनी अदीक तुज्या पवित्रपणान तूं बाळगून दवरताय. तितलें म्हजें जिवीत जेजू हांव आनिकूय तुकाच तें समर्पिता. कित्याक हांव पातकी खरो, पूण देवान बापान म्हाका तुजे सोबे रचलेलो आसा. तर म्हजें सैम तुजे सारकेंच, तरी पूण हें स्वतंत्रपण म्हाका जें तुवें दिलाय तातूंतल्यान म्हाका तुजे सुरशिलो वचूंक अशी संदी मेळटा. कित्याक कितें तरी भितरल्यान घडोवंक लागता आपलेपणाचें. आनी जेन्ना हांव आपलेपणांत रावंक लागलो म्हणटच मागीर देंवचारूय वो दृश्य म्हाका आपल्या ताब्यांत करता. हाका लागून जेजू प्रत्येक सुस्कारान तुका आमचें सगलें जिवीत आमी समर्पिता तेन्ना तुका तें ओपून दिता तेन्ना तूं आमकां तुज्या एकवटान अदीक आनी अदीक घडोवन हाडटाय. आर्गां दिन वा मोहिमान वाखाणलें तुका जेजू. आनी आतां आमी अदीक जेजूच्या एकवटान रावतना ताचें जिवीत आमी पत्करया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कश्टाणो म्हाका गोट करात. तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सुडशिलो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. सांतां भोगतां सांगाती सदांकाल तुका वखाणच्याक. आर्गां मोहिमा वाखाणलें तुका जेजू.
जेजू आमच्या प्रभू जेजू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका गावंदोळ निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवण करता आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या दोगान फुलतात बोगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासनां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा हें आयकून कालत्या भोगतलो संतोश भोगतानो सर्वेस्पराची भोक्ती करात ताची भोक्ती करतल्यांक कांय सूण येना तोरण्याक शिवा पुऱ्यान उपास तापास काडचो पडटा पूण सर्वेस्पराची वाट पडून आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना येयात भुरग्यानो मोचें आयकात सर्वेस्पराची भोक्ती तुमकां शिकयता ताचे मोदें कोण जिवाक लाभतोला लांब आंख आनीक सूख भोगूंक कोण आशेता खोटेपण पयस कर तुजी जीब दामून दवर तुज्या तोंडार कसलेंच फोटकिरें उतर आसूंक न्हय वायट तें सोड बरें तें कर शांती सोदूंक तुमच्या पावलांनी चल जानवायेन आपणाक एक गोर बांदलें तिणें आपणाक 7 कांबे उबारले आपल्या मोनजातीक मारल्यो आपलो सोरो तयार केलो आनी आपलें मेज घालें तिणें आपल्या चाकोनींक पाटयल्यो आनीक शाराच्या उंच दोंगरांतान अशें पोरगोट करूंक लायलें सादो तो मनीस एक वाटेन येवचो उणें गिन्यानाच्या मनशाक ती म्हणटात ये आनी म्हजो उंडो खा आनी हांवें तयार केला तो सोरो पिये
तुजी पिशेपणां सोड आनी तूं जिवो उरतलो. जाणवयेच्या रस्त्यांनी चल. भावा भयणीनो, तुमी कशीं जियेतात तें मेहनत घेवन पळयात आनी नेणारांक परी न्हय पूण शाण्या भाशेन जियात. काळाचो फायदो काडात, कित्याक हे दीस वायट. ओस्तूर जावंक नाकात, पूण सोमयाक जाय तेंच सोदून काडात. सोरो पिवन बेबदिकाय करूं नाकात, कित्याक हें खरेंच कामसारी जिवीत. पवित्र आत्म्यान बोल्लोलीं जायात. तुमच्या जमातींनी स्तोत्रां, गितां, भक्ती गायोनां गायात आनी तुमच्या काळजांनी गितां गायोनांनी सोम्याक वाखाणीत रावात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवांक देवाक आमच्या बापाक सदांच आनी सगले सुवातेर आर्गां दियात. जेजून उरपोंजीक म्हणलें, हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो, आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे, हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचेंच ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हज्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना खेयलो आनी तरी ती मरोन गेली. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. ताणें कफारनाउमांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें.
मोगाळा जेजू, न्हयच सुस्कारांतल्यान, न्हयच तुज्या नांवांतल्यान, पूण तुज्या मासा रोगतान तूं आमकां पोसताय आनी आमचें जिवीत तूं उदीकान उदीक घडोवन हाडटाय. हाका लागून आमी तुका दिनवासता, तुका पोरकोणटा, तुजी महिमा आमी गायत रावता. प्रत्येक सुस्कारान तुजें मांस आनी रगत तुवें आमकां दिल्लें आसाय, तें आमचें सवें आसा आनी आमकां तें घोटाय आनी धीर दिता. विस्वासान आनी बोरवाशान आमचें जिवीत हे परी तुज्या एकवटान सादता जेजू. मोकळा जेजू, मागता सगळीं जाणां जीं आयज आपल्या जल्माचो दीस समरुमतात, तांकां तुज्या आशिर्वादान बोर. तेच परी जायत्या जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, त्या सगल्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. तूं तांकां बरेपण फाव कर, तांकां जाय पळय तें मागलां तें तांकां तूं जाणय, तुजी येवजण बरोवन तांकां फाव कर आनी तांकां तुज्या आशिर्वादानूय बोर. पूण मागता चड करून जीं कोण दुयेंत आसा, जावं भुरगीं, तरणाटी, जाणटेलीं, वाडलेलीं, ह्या सगल्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. तूं तांकां स्पर्श कर. तांचें सगळें हें दुयेंस आसा तितलें तुजेच सवें आसा, तें दुसऱ्यांच्या साल्वसा पासत वापर. तूं आमी जाणो तूं हें सगळें कोत्ताय म्हणून, पूण तांकां ती घोटाय मेळूं की तांचें दुयेंस ती एकटी नान, पूण तूं तातूंत आसाय आनी तूं तांकां तें तांचें दूख वापरताय दुसऱ्यांच्या साल्वसा पासत. हे परी कितेंय कसलेंय आमचेर आयलें तर तुज्या एकवटान दवरलें म्हणटोच तें सगळें पवित्र जावंक लागता. कित्याक आमकां अदृश्यांतलो तूं काडटाय आनी तुज्या बरेपणान तूं आमकां बरोवंक लागताय. पूण आमची विनंती मागणें आसत जाल्यार कितलें बरेपण तूं आमकां फाव कोत्चो नाय. तूं मागी नासतना पर्यान आमकां सगळें बरेपण दिताय, पूण मागलें म्हणटोच आनिकूय आमकां बऱ्याक पडटा, कित्याक आमकां समजुणी मेळटा आनी कशांतलीं आमी भायर सरलेलीं आसा तें आमी ओळखून अणभवून दुसऱ्यांकूय आमी लागीं पावता, तांकां तांच्या आदाराक पावता, तांकां समजून घेता. जेजू, आमकां सगळ्या जाणांक तुज्या आशिर्वादान बोर, तांकां पेकोवणी दी आनी तांचें जिवीत तुजें सवें घडोवन हाडून तें तुजे बरोबर जिवंक तांकां मदत कर. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं चोच येताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक कितल्या व्हडका सासणांगीन मान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोम नवो दोता. सोयमाचे विशय आमचे घुस्पोता गुटा मुखार, तीर वाडोवन आमचो बावार सोय व्हरते विशय दिना. प्रितीच्या बाबाक आमच्या सोय दिवन पुताक ताच्या, मुरगोटून काळया तोंडान
온두야 와가노야 obsolята чимодло mogacea povitat mea Soscarcot calte pona Maniuiat sasnak sasnak Amen. Tu entaga sorgin sono di lui Soglea suada sounoto Maguya Deva eka ocha pason gran Tu enam का तुझ्या कष्ट मरणाचा उघडास घडून दवरला तू तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आणि यावर मी थांबवड असण्यात तुझे सोडवण्याचं फळ आमकां बघूंक फाव कर तुमचो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा Amen.